दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. पोरजे कोडे उलोवन मोइजेसान म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाची भिरांत धर आनी हांव तुका फर्मायता तें ताचे कायदे आनी आज्ञा सगळ्या तुज्या जिवितांत सांबाळ. तूं, तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांब आवक जियोंक पावतल्यात. इस्रायला, ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुखेस्त जातलोय आनी तुजी संसोद मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसांत वाडटली. अशेंच सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजांच्या देवान तुका भासायलां. आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फर्मायतां तीं उतरां तुज्या काळजांत होंचोवन दवर. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खोडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें खोडप, हांव ताका शरणा येतां. तो म्हजो ढाल, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पर म्हजें खोडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विंचून माखलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सर्वदां. जबाब. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, ते पयले याज्ञीक जायते जण आसले, कारण ते मरणाक लागून तोगो नासले. पूण जेजू सासणाक उरता देखून ताचें याज्ञीकपण सासणाचें. म्हणटच आतां आनी सदांकाल आपणा उदेशीं देवा सरशीं वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता, कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोदी करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कळंक, पातकी मनशांतावन कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो. तो हेरां याज्ञिकां परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केलें.
समूर्ती नेमलोले याज्ञीक सगळे असोक्त मनीस, पूण समूर्ती उपरांत आयला तें सोपुताचें उतर सासणाक सोपूर्ण जालोल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदा धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समोरपणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान परतीपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांतन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.